तुझे डॅडीची मिटिंग तो सगळं अरेंजमेंट करता म्हणून म्हाका वेळ सांग पण तू जाणा आज हांव खूब खुशाल तू जाणा आज हांव कितें चिंतालो हांव चिंतालो हांव काजार जालो म्हणटकच म्हजो व्हडलो भोंगडो आसा त्या भोंगड्या फुडल्यान म्हजें व्हडलें गार्डन आनी त्या गार्डनात म्हजो सुपुल्लो बाबा थंयसर खेळतो तू जाणा आज हांव कितलो खुशाल आसा तो हांवूय खूब खुशाल आसा आनी हांवूय तेंच चिंतलें जाणा हांव काजार जालें म्हणटच म्हजें धाकटुलें घर आनी त्या घरा मुखार एक धाकटुलें गार्डन आनी त्या गार्डनाक म्हजें धाकटुलें बेबी खेळटा हांव कितलें खुशाल आसा जाणा तूं पण बेबी हे सगळें केन्ना घडटलें हे सगळें घडटलें तूं काजातूच आनी हांव काजातूच हांवें जाल्यार म्हज्या बॉयफ्रेंडाक सांगलां आमी जाता तितले बेगीन काजार जावया म्हणून तुजो बॉयफ्रेंड तुज्या डॅडीन म्हणटालें तो तुका म्हजे लायक काजार करता म्हणून म्हजें डिसिजन डाडान घेवपाक हांव धाकटें भुरगें ना पूण हांवें तुजो नीज मोग केला तुवें ब्लॉसमाचो मोग करूंक ना पूण हो विश्वासघात म्हाका कसलो तुवें ब्लॉसमाक केला तसलो सिमरन हांव तुज्या पांयां पडटा प्लीज सिमरन हांव तुज्या पांयां पडटा अशेंच तुज्या पांयान पडलेलें आसतलें ब्लॉसम कमान सिमरन हांवें तुका लागून ताका सोडलें आनी फाल्यां म्हाका सोडचो ना कितें गॅरंटी आसा म्हाका तुजी दिल्लीची फ्लायट चुकतली आनीक म्हाका वचून गाडी स्टार्ट मार म्हणटा ताका खोशी ना तर म्हजे लायक काजार जावं आतां म्हज्या पिल्ल्यान जावंक जाय जर तर म्हजें तुवें खोशी ना तुज्या लागीं काजार जावंक तूं आनी कोण दुसरें जोडू सोद आनीक तूं ताच्या लागीं काजार जावं पूण सांग तुवें म्हाका ताच्या लायक काजार करतलो म्हणून तुवें म्हाका उत्तर दिल्लें अरे हांव कोण ती खबर ना तुका पॉलिटिशियन आमी बाबा उत्तर दितात उत्तर पाडिना सर आज 4 वर्सां जालें तूं निवडून आयला तुवें म्हाका सांगलेलें तूं म्हाका तुजो पियर करतलो म्हणून आजूनय करूंक ना पिये करूंक ना जाल्यार कितें जालें म्हजो पर्सनल ड्रायव्हर तरी केला मरे तुका आनी दुसरे म्हणजे तेवूय करिना पळय म्हाका दिल्ली पावूंक जाय आनी म्हाका दिल्लीची फ्लायट चुकतली पूण बिजी आसा तर चावी म्हज्या लागीं दी हांव म्हणटा सर म्हणून सर पूण बिजी कम 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 सिमरन बाय सिमरन फुडें ऑल द बेस्ट अविश्वासघात म्हाका कित्याक ते ब्लॉसमाक विश्वासघात केलो न्ही अरे उतरान उतराक उतर दिलें ताचो स्वर्ग जालो घातान घाताक घात केलो ताचे इफेर्न जाले बायबल कितलो वाचला तो गरजेचो न्हय पूण तो बायबल वाचून तूं कितें शिकला न्हू मा तें चड गरजेचें फादर हांव चुकलो फादर हांवें ब्लॉसमाक फटयलें फादर पूण ताणें म्हाका केन्नाच फटोवंक ना फादर म्हजें ब्लॉसम म्हाका बक्षीस दिलें जरूर बक्षीस दिलें तूं जाणा मा जेन्ना तुवें ब्लॉसमाक सोडलें आतां इश्टीन आनी ता सोमतोच ते मातशें डिप्रेशनान गेला पळय आज ताका मेडिकल कॉलेजीन गेला आतां चॅकअप आसा डिप्रेशन होय फादर हांव आतांच मेडिकलाक वयतलो चल हांव आतांच म्हाका किडे पडल्यात फादर सगळ्या आंगात आता म्हाका जितोच मारपाचे आसात ते डॉक्टर म्हज्याच फुड्यान उलयतालो आतां 4 मारया मरे ताका हांवें सगळें आयकलो फादर हॉस्पिटलांत हांवें तुका पयलो आनी हांवें तांकां मातशें रिक्वेस्ट केलें हांव फादराच्या फुड्यान वयता आनी कुमसार जावन येता म्हूण रोखडोच फादर म्हज्या आंगाक सगळे खरपोता किडे पडल्यात हांव जाणा हांव मरतलो म्हणून हें मरण फावो फादर म्हाका पूण मरच्या आदीं म्हाका कुमसार जावंक जाय फादर आनी हांव कुमसार जाल्यार म्हजी पापक्यां भोगसूतली न्हय फादर चिरल बक्षीस
फादर आयक हांव म्हजी कोतां तुका सांगता फादर म्हाका कुमसार कर जाणा फादर हांव गरीब फॅमिलींतलो फादर म्हजो बापूय मोतोच म्हजी आवय म्हाका सांबाळलो म्हाका एक धाकटी सापूरबाईची भयण आसा म्हजी आवय म्हाका सदांच सांगप बाबा मस्तेपणा करी नाका रे दीस रात त्या मंत्र्यांच्या फाटल्यान भोंवो नाका रे बाबा म्हणून म्हजी आवय पूण हांव कितें तिचें आयकतालो आमचो मंत्री पावरो नासलो न्हय आनी हांव ताचो पिये आसलो फादर पिये आतां पिये म्हणटच हातान दुडू शकले आनी हातान दुडू असले म्हणटच पयलीं चेडवांक दिसती पडोंक लागली दीस रात दुडवांच्या कुस्त्यार मोटरां घेवन चेडवां बायलांच्या फाटल्यान भोंवप वाटेर बरें चेडूं दिसलें की ना फादर ताका धरून मोटरान घालप एकसुऱ्या जाग्यार व्हरून ताचेर बलात्कार करप आनी मागीर ते प्रेग्नेंट जावन तागेर भुरगें जालें म्हणटच त्या भुरग्याक रस्त्यार सोडप कचऱ्याच्या धोब्यांनी सोडप आनी मागीर तुमच्या असल्या पात्रींनी माद्रींनी व्हरून तांकां अनाथ आश्रमांत शांतीघरांत घालून व्हडली करप आनी आमीच तांकां बोटान दाखोवप आमीच म्हज्या पातकाचे पिराचीत म्हाका संवसारानूच फावो जाला फादर कोणाक मेळोंक ना तसली शिक्षा म्हाका ह्या संवसारान आसतनाच मेवल्या हांव सगळें विसरत फादर पूण एक घडी तो दीस म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचो ना केन्नाच विसरूंक जावचो ना आमचो मंत्री जेन्ना पावरांतलो पडलो सकला पडलो न्हय तेन्ना हांवूय पडलो फादर गांवांत दुसरे गुंडा उत्पन्न जाले व्हडले व्हडले गुंडा उत्पन्न जाले गांवांत हांव असोच एका दिसा बाजारांतल्यान येताना 4 जाण गुंडांनी म्हाका आताक केलो म्हाका धरलो आनी धरून म्हाका एका झाडाक बांदून घातलो झाडाक बांदून घालून मारात ताका म्हणून लोक फातर मारूंक लागलो रगतां व्हांवताली तकली फोडलेली आंगार सगळे फातर सोसूंक जायनासले म्हज्या म्हाका झाडाक बांदून म्हज्या घरा वचून म्हजी भयणीक ताणी धरून हाडली फादर म्हजे भयणीक धरून हाडून म्हाका झाडाक बांदून म्हज्या सरकारान म्हजे भयणीचेर बलात्कार केलो म्हाका पावात म्हाका सालवार करात म्हणून म्हजी भयण रडटाली फादर कोणेच तिका सालवार करूंक ना वेल्यान मारत ताका म्हणून वाटेर लोक म्हजेर फातर मारतालो म्हजे भयणीक कोणें सालवार करूंक ना फादर कशें कोत्तेले दुसऱ्याच्या भयणाक हांव धरतालो तेन्ना तिवूय बावडी बॉब मारताली म्हाका सोड हांव सोडिनासलो न्हय आतां म्हाका तेंच फावो जालो पूण चुरचुरे म्हजे भयणीचे म्हाका लागून म्हजी भयण म्हणजे आवयचें आयकूंक ना फादर आतां उगडास जाता आतां जाले दीस मरपाचे किडे पडल्यात सगळे खबर आसा म्हाका हांव वतलो म्हणून हय देव म्हाका बक्षितालो न्हय म्हाका नितळ जावन सरकार वचोंक जाय हांव पातकी करो पूण पातच जेवन सरकार वचोंक नाका म्हाका बक्षितालो न्हय देव बरें करूं फादर वेता हॉस्पिटलांत मारूंक रावतात ते म्हाका मारपाचोच म्हणून म्हाका फाव वेच्या आदी हांव ह्या चेड्याक दादल्याक कितें तरी सांगूंक सोदता फादर बाबा चेड्या आयक चेडवाक वायट नदरेन पळय नाका बाबा चेडवाक वायट नदरेन पळय नाका रातच्या वेळार एक वस्तोरी एक बायल एक चेडू तुका वाटेर मेवलें जाल्यार मोगान ताका व्हरून घरा पावय घरा पावयता म्हणून सांगून ताचेर बलात्कार करी नाका ताका वायट नदरेन पळय नाका आनी तागेर भुरगें जल्मलें म्हणटून ते भुरगें व्हरून रस्त्यारूय सोडी नाका आनी आंकवारपणार भुरगें जल्मल्यार कितें जालें ताका रस्त्यार सोडूंकूच जाय देवाचो आदार घेवन ताचो आवय बापूय जावन त्या भुरग्याक वाडोयात ताका सांगात दियात आमी चेडे दादले चेडवांक बायलांक वायट नदरेन पळयतात रोखडोच बलात्कार करतात आनी भुरगीं जालीं म्हणटच मागीर आमीच तांकां बोटान दाखयतात गुन्यांवकारी आमीच मरे हगे रावले मरे सगळे चेडे
आम्हीच बरे गुन्हेगारी आमकांच लागून ती भुरगीं रस्त्यार पडटात पूण दूख सोंसता ती वस्तू ती आवय आमकां दादल्यांक चेड्याक लागून आता झाले ते झाले भुरग्यांक रस्त्यार सोडी नाकात कचऱ्याच्या धब्यान सोडी नाकात भुरग्यांक चेडवा बायलाचेर वायट वेळ येवंक दिनाकात सांबाळात भुरग्यांक आम्ही रस्त्यार सोडलेली भुरगीं असले पाद्री माद्री व्हरून सांबाळतात ती नासली जाल्यार कितें जावपाचें भुरग्यांक रस्त्यार सोडी नाकात फादर देव बरें करूं हांव देव बरें करूं भुरग्यांक रस्त्यार सोडी नाकात रे बाबा कचऱ्याच्या धब्यांनी गटरांनी भुरग्यांक सोडी नाका भुरग्यांक रस्त्यार सोडी नाकात रे बाबा